नासले ते भाग्यून जेरोमीन आपल्याक देवान दिल्ली हुशारकायेन लातीन भाशेन भाशांतर केलें आनी लातीन भाशेंतल्यान मागीर सगळ्या भासांनी तें आतां भाशांतर जाल्लें आसा, ट्रान्सलेट जाल्लें आसा. आमच्या हातांनी देवाचें उतर आसा. हें उतर आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी जियोंक भाग्यून जेरोमीचो आदार आयज हे मिसा बेटीन सगल्यांक मागुया. हांव पातकी सोरपोजवेदार देवा आनी तुमकां भावणीनो म्हजो हृदय उचारून सांगता, मनात चिंतून तणानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वाचपाक मागीर सदांच सुवार वयर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपोजवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी बापा कुबातना रेजीन आमची भयणीक सासणेची सवस्काय मागुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, भाग्योन जेरोमांक तुजे यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाकूंक दिली आनी हे उतराचो कोतकोतीत मोग ताचे काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमचे बुकेल्ले ओतम्याक सुबाम पोसण, आमचे तानेल्ले काळजाक जिवें उदक, आमचे जिणेचे रस्त्यार पोरजोळीत उजवाड. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सर्वेस्परान सैतानाक विचारलें, तूं खंय तावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जोबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताच्यो असलो संवसारांत आनीक कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाठ करता. सैतानान जबाब दिलो, पूण जोब बेश्टोच देवाक भियेता? ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या भाटां विटां भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय? तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगळो गांव ताच्या हिंडांनी बरोवन ओत्ता.
तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्तकायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें, ताची सगळी गिरेस्तकाय तुजे हातीन करता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सैतान सर्वेस्परा सरशिल्लो कोडसोडलो. जोबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो त्या दिसा जोबा फुडें एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरतालीं. तेन्ना साबियांनी लोकान तांचेर गुली घाली आनी तांकां सगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सगळ्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. हालदेयांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेची मारले. तुका हें कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. तो उलयता थंयच आसता आनीक एक निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुजे धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना ओवचीत ओरण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घोरांच्या चारूय कोनशांचेर मारलो. आनी अशें तें घोर त्या तोरणाट्यांचेर शेवटोन पडलें. ती मेली म्हूण तुका कळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलां. जोब उठलो. ताणें आपलें आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस थासले आनी जमनीर सरपटून ताणें देवाक भोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरलां. विंगलो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पातो करूंक ना, ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. तुज्या व्हडत्या नांवाक Q13 पान 172 Q13 पेज 172.
उद्गाराचे गायन आम्ही गाऊया. B4 जेजू तुझी उतरां पान 22. B4 पेज 22 आम्ही दुसरो श्लोक गावचो. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जायते विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्रासलो. पूण तांच्या मनांत गळटाली ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो केलो आनी ताका सांगलें, जर कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा समेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आयज पवित्र सभा बाग्योन जेरोम ह्या याज्ञिकाची आनी धर्म शास्त्राची परब करता. म्हापशेंचे इगोर्जेचो आस्कारी बाग्योन जेरोम. पूण ते आमचे भाशेन ती आयताराचे वतात फेस्त. येता ती आयताराक बाग्योन जेरोमीची परब ती मानतली. बाग्योन जेरोम इतालियाक जल्मलो 4थ्या शेंकड्यांत 347 AD. आनी 12 वर्सांचो आसतना बरे श्रीमंत गिरेस्त कुटुंबाचो जावन ताका ताच्या आवय बापायन रोमांक धाडलो शिकपाक. आनी थंय शिकता आसतना तो 19 वर्सांचो आसतना 19 years old ताका बावतिज्म दिलो. जेरोम रोमांक लातीन भास एकदम बरे भशेन शिकलो. खूब हुशार आसलो. पूण ताची हुशारकाय जायते फावटी वांकडी तिंकडी वेताली. संवसारी मन ताचें आसलें. आनी लातीन लॅटीन क्लासिक्स आसात ती शिकूंक लागलो तो. एका दिसाक ताका दिसलें हांवें सगळें सोडचें आनी देवा वेसल्यान वेचो. आनी तो पाद्री जावंक सोदता. आनी 30 आनी 8 वर्सांचे पिरायेर आसतना तो पाद्री जाता आनी वावरूंक लागता. पूण ताचें मन ताऱ्यार आसना. देव ताका कसले तरी वेगळ्याच कामाक आपयता. आनीक बाग्योन जेरोम बेथलेहेम येता जंय जेजू जल्मल्लो आनी थंय आपली वस्ती करता. आनी कितें करता? शिकूंक लागता पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक ते काळार एब्रेव भाशेन आसलें ओल्ड टेस्टमेंट आनीक ग्रेक भाशेन आसलो न्यू टेस्टमेंट. नवो कोरार ग्रेक भाशेन आसलो आनी आदलो कोरार
इब्रियो भाशेन आसलो आनी हे दोनूय भासो शिकून बागीन जेरोम हे दोनूय ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट लातीन भाशेन भाशांतर करता, लातीन भाशेन भाशांतर करता आनी व्हडली गिरेस्तकाय तो पवित्र सभेक दवरता. कारण त्या काळार आनी खंयचेय भाशेन पवित्र पुस्तक वापरूंक जायनासलें. बागीन जेरोम दिता आमकां पवित्र सभेक ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट इन लॅटीन आनी हो मागीर लॅटीन न्यू टेस्टमेंट आनी ओल्ड टेस्टमेंट सगळे लोक आपापल्या भासांनी भाशांतर करतलो आसलो. भाव भयणीनो, बागीन जेरोम किरीत भाशेन देवाच्या उतराचो मोगी, देवाच्या उतराचो मोगी देखून आयच्या सुरवातीच्या मागण्यांत तुमी आयकलां, आमच्या बुकेल्ल्या आत्म्याक देवाचें उतर उंडो, आमच्या तानेल्ल्या आत्म्याक पिवण आनी आमच्या जिविताच्या रस्त्यार उजवाड. पवित्र सभा देवाक किरीत भाशेन दिनवासता बागीन जेरोमीच्या देणे खातीर. बागीन जेरोम म्हणटालो, इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. जो कोण पवित्र पुस्तक नोकळो तो जेजूक ओळखना. कोरी ओळख जेजूची घेतल्या जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. आनी तो हीं उतरां बागीन पेद्रूची आपली कोत्ता, आमी खंय वेतले तुजे थंय आसात सासणाच्या जिविताची उतरां. आनी उतरां बागीन जेरोम नियाळ्ळी, रूच लागली ताका आनी तो ती मोरोपुऱ्यान शिकत रावलो. ही डायड ऑन 30th September 420 आनी ताका मागीर थंयच बेथलेहेमांत पुरलो. मागीर ताची हाडां हाडून सेंट मॅरी मेजर रोमाक सायबीण मांयची व्हडली बाजिलिका आसा थंय ती दवरल्यात. बाजिलिकेंत सायबीण मांय देवाच्या उतराक उक्ती आसली. हेंच देवाच्या उतराक बागीन जेरोम आमकां एक एकल्याक आदार दिवंक इब्रेव आनी ग्रीक भाशेंतल्यान लातीन भाशेन उतरायता. आज ताची परब करतना कितें सांगता पवित्र सभा आमकां आनी कसलें फेस्त तें. देवाचें उतर वाचूंक आनी नियाळूंक आमकां उलो मारता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियेवंक ताचे उजवाडान, देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी नवें करूं. आनी देखून पवित्र सभा आमकां म्हणटा, 10 मिनटां तरी दिसाच्या दिसाक 10 minutes एवरी डे, एटलिस्ट 10 minutes एवरी डे आमी देवाचें उतर वाचूंक. आनी आमकां दिता बुद्ध मॅथ्यू 7:24 जो आमी वाचता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता तो आपलें घर कोळपार बांदलेल्या शाण्या मनशा सारको. हें देवाचें उतर बाबा भयणीनो वाचूंक, नियाळूंक आनी जियोंक बागीन जेरोम आमकां स्फूर्ती दिवं म्हूण आज हे मिसा पिठेंत वांटो घेत आसतना मागुया. विठोनेंग आमी गायन गावुया. बापा काकुतीन फोडे C7 पान 30 C7 पेज 31. Kakutin mori
भयणी भावांनो, आमचें बलिदान पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खाली मोयनी आमच्या आनी पवित्र विचाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव वर्ते देवा, आमच्या सुर्गींचे बापा, भाग्योन जरमांची देख घेवन तुजें उतर काळजांत बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची बोली तुका भेटूंक आमी दिसान दीस ओदीक आयती जायशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करतात. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताई भोव मोगाळ. देखून तुजे थंय आमचे उपकारी मौन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा. हे आमचे देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आतां मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिला तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मरणाची आदली राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन भासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पळोवची. तेच परी जेवण जातूच जेजून दाकांसरान बोलवली कावस घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो आनी ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हजे रगताची कावस. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया.
बाप्पा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताचे मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमच्या पासत कुर्सार किडालेली ताची कूड आनी आमच्या पासत कुर्सार वालोयलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयता. बाप्पा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुजे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुजे जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बाप्पा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता. हे बेदी भोंवतणी एकठांय जावन हेमिशा बेटीन मांडू घेता. तांकां राख आनी सांबाळ. मरून गेल्ले आमचे भाव भयणां रेजिना आमचे भयणी सगळे मेलेल्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक तुजे सर्गीचे सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यवन दोनमृत आमचो आस्करी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. कोश्टां दुखींक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. देसान देसांनी आसलेल्या आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक करपा दी. बापा तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां बापाक उलो मारया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय तुजी शासनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता शासनाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो जेजू जाचे उतराची गोडसाण बागेन जरम चाखलो आनी सगळे संवसाराक आपल्या वावरांतल्यान ताणें देवाचें उतर आमकां दिलें. असतो जेजू आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्यांक जिवो उंडो आमच्या तानेल्ल्या कुळीक आपली गोठाय आपलें जेवण हे जेजूच्या जेवणांत आतां सगळीं वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावुया. D35 पोरमेस पोर म्हाका चोरयता. पान 60 आनी 6 D35 पेज 66. प्रार्थूया. सासणाच्या देवा बाग्योन शरोमांच्या पोरबे समूयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसलें. हे पासुना वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनान घेवंक आनी ताचे प्रमाणे संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुडसुडीत कर. अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सालमती पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. वा म्हणून आयजसान जॉबाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकतले. तुमी घरा भितूच तुमच्यांनी वाचूं येता फ्रॉम द बूक ऑफ जॉब. एका मनशाची काणी ती जिविताची आनी ती जिविताची काणी आमची एक एकल्याची. भोव करून कोश्ट त्रास पिडा येता तेन्ना आमी जे देवाची रोखडीच शेणपाची आमकां संवय जाता. आमी पयलीं सुवातेर आयकलां आज जॉब म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं. असलें आमचें एक एकल्याचें धोरण जावंक निबेल गरजेचें. आजो सप्टेंबराचो म्हयनो सोंपता. किरीत भाशेन देवाक दिन वासुया. सगळे ताचे देण्या बसत. आज सांजे आमची प्रेयर मिटींग आसा. जाता ताणी वांटो घेवचो. 5:15 तेच
आणि त्या उपरांत देवाच्या उतराची मोडणी असते. फाल्यां ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू जाता. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत पवित्र सभा आमच्या लागीं मागता आनी त्या दिसाचे मागणी आमी करूं. खंय खाजगी जिवितांत जावं ते फामिलीच्या जिवितांत जावं ते कुर्सा लागीं समुदायांनी एकठांय जावन आमी त्या दिसाचे मागणी करता तेन्ना आमकां एक एकल्याक प्लॅनरी इंडल्जन्स आमच्या पातकांचे ल्हान ल्हान पातकांचे बोगसणे पवित्र सभा आमकां दिता. ह्या आख्ख्या म्हयन्यांत पवित्र सभ्या ही दिताची ऑपॉर्च्युनिटी आपणावया. आमच्या घरांनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आनी इगोर्जेन आमी सांगाताक टेस्ट करुया. फाल्यांच्यान हो ऑक्टोबराचो म्हयनो सुरू जाता. रुजाय साहेब मायंड भेटिल्लो म्हयनो तो बरे भाशेन आमी सारुया. फाल्यां भाग्योन तेरेजा सेंट ट्रिजा ऑफ लिजियो बाळका जेजूचे तेरेजा हाची दोबाजीक परब पवित्र सभा ह्या सोंपिल्ल्या दांडग्या चेडवाची भाग्योन तेरेजाची परब करता आनी ताका पेट्रनस ऑफ द मिशन्स मिसांवांची आस्कारीण म्हूण परगोडटा. देखून आमकां हिंदीक आसलेल्यांक फाल्यां व्हडलो दोबाजो मागुया भाग्योन तेरेजाचे मजतीन जेजूची ओळख सगल्यांक पावूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या उतराची गोडसाण चाकूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. निर्भागी आमची काळजां K7 पान 142 K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भोगली, आमची तूं चुके जाली. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी दुखां भोगली, आमची तूं चुके जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मनाचो प्रकाश जेजू,